तुमकां खबर आसतली गोवा इज ऑन हाय अलर्ट आफ्टर सो मेनी अटॅक्स हॅपनिंग इन इंडिया. आनी गोंयान असे 2 जागे आयडेंटिफाय केल्लेले आसा. एक आसा ते आमच्या IOCच्यो ह्यो टाकयो, थंय पेट्रोल डिझल कितें आसता ते. आनी सेकेंड आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आनी हांगासर IOC कडेन रातच्याक व्हडले व्हडले ट्रेलर ट्रक्स पार्क केल्लेले आसता. इन केस समज कोणूय असो आयलो आनी समज ते ट्रका वयल्यान चडोन तो कंपाउंडा वयल्यान भितर इजिली वचोंक शकता, कितेंय जावंक शकता. आनी तुमकां हेवूय खबर आहा की हांगासरल्यान पुलीस स्टेशन 50 मिटर पासून पयस ना, लागींच आसा. सो हांव मागता आमची DYSP मॅडम आहा तिणी हेजेर कितें सोल्युशन घेवचें. इवन ट्रॅफिक सेल आमचो PI आहा, निलेश राणे साहेब आसा, सगळे साहेब आसा, तेंच्यांनी मेळोन हेजेर कितें तरी ताबडतोब एक्शन घेवपाचें. आनी हेजेर हायली रिस्क एरिया म्हणटा ते आनी डेंजरस पोजिशनान आहा ते म्हणटा ते IOC टँकींग आनी दुसरो आहा तो गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. पूण आयज जर पळयत जाल्यार IOC टँकींग ह्याच्या फक्त 50 मिटराचेर पुलीस स्टेशन आहा. आनी त्या पुलीस स्टेशनाच्या समोर जे IOC टँकींग आहा त्या रोडाच्या सायडीकूच हे लोकांचे ट्रेलर किंवा टँकर किंवा ट्रक पार्किंग करता. हांगा जर उजो जर लागलो जाल्यार उजो पालोवपाक लागून जी यंत्रणा जी आसूंक जाय ती चालू करून दिवपाक जाय. म्हाका खरें तरी दिसता की हांगा स्प्रिंकलर नात. हांगा पयलीं आशिल्ले, आतां कांय ना. खंय तरी डिजास्टर मॅनेजमेंटान तांकां कारवाय करून तांकां ऑर्डर दिवपाक जाय. MPDन हांकां ट्रकवाल्यांक पार्किंग प्रोविजन दुसऱ्या कडेन थंय खंय तरी करून दिवपाक जाय. हांगा CCTV सर्वलन्स आसूंक जाय. फाल्यां समज कोण टेररिस्ट आयलो आनी जर घातले समज जाल्यार फूल वास्को काबार जातले. हाजो जबाबदार कोण? म्हाका दिसता होम मिनिस्ट्रीन किंवा होम डिपार्टमेंटान हाजेर पर्सनली लक्ष घालूंक जाय. Police station, Vasco police station building is next to the IOC, and IOC is a vital installation. Presently, in view of our security scenario and tensions on the LOC, we have come down very heavily on chalaning the traffic, the parking of vehicles next to the IOC on the outer side of the wall on the roadside. These parkings are not allowed. It is my appeal also for public to see that they do not park their vehicle by the side of the road. If they are parked, they will be heavily challaned for rash and negligent driving, as well as for parking next to the vital installations, and charges, fines are very heavy. So it is requested to the public and appeal not to park. As respects to parking in the night time, where IOC tankers are coming out or vehicles are coming out and parking, we have already instituted right from yesterday heavy measures